नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। भारत पाक शिमेर तणाव, तीनूय सेना अलर्ट, पाकिस्तानी विमानांची घुसखोरी, पाकिस्तानाचे F-16 वडयले, भारतान वगडायले MiG-21, पायलट खंय पाकिस्तानाच्या ताब्यात। पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचेर काँग्रेसीक दुबाव, शहीद जवानांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो, दहशतवाद्याची बॉडी खंय? चिल्लाचो गोयचे मिडियाक उफराटो प्रस्न, मोदी शहाची खंयचेय थराचे राजकारण करपाची तयारी, बीजेपीन जाळो चिल्लाचो पुतळो। मायनिंगाच्या इश्यूचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंयकारांची जाहीर माफी मागची, पर्रीकारान मायनिंग विशय तापयलो, गोंयकारांक लायले पेजेक, काँग्रेसीचो आरोप। 2 मार्चासावन गोंयांत कार्नावाल, टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकारान शेड्यूल केले जाहीर, पणजे सावन शारांनी किंग मोमोचे राजवटीत कार्नावाल मिरवणुको सुरू। आणि FC गोवा आड चेन्नईन FC ब्रेस्तारा ISL लिगाची निमाणी मॅच, प्ले ऑफात दुसरी सुवात मेळोवंक FC गोवा करतले पुराय यत्न, म्हणटा लोबेरा। भारताचे मंगळारचे एरियल स्ट्रायकान पाकिस्तानाचो जळफळाट, भारताक एअर पॉवर दाखोवपाचो यत्न, भारताच्यो तीनूय सेना अलर्टाचेर, घुसखोरी करपी पाकिस्तानाचे F-16 भारतान वडयले, भारतान MiG-21 वगडायले, पायलट खंय पाकिस्तानाच्या ताब्यात, जम्मू काश्मीर, पंजाबात एअरपोर्ट अलर्ट दवरल्यात, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, घरमंत्र्याचो IB रॉ तीनूय सेना मुखेली आनी NSA बरोबर बसका जाल्यात। पाकव्याप्त काश्मीरात भारतान मंगळारा जैशाचे दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त करून सुमार 350 दहशतवाद्यांक मेकळे केले उपरांत पाकिस्तान चाळवलो। बुधवारा पाकिस्तानान LOCचेर हेवी फारपेट करून एअर पॉवरूय दाखोवपाचो यत्न केलो, मात भारताचे अलर्ट एअर आनी जमिनी डिफेन्सा मुखार पाकिस्तानाच्यो सगळ्यो फटाश्यो फसल्यो। India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. चाळवल्ले पाकिस्तानान मंगळारा सांजे नियंत्रण रेषेचेर फायरिंग सुरू केली। बुधवारा दिसभर हीच परिस्थिती। भारतीय सेनेन पाकिस्तानाचे 5 मिलिटरी पोस्ट उद्ध्वस्त केले, पाकिस्तानी रेंजर्सांकूय मारल्यात म्हूण रिपोर्ट। पाकिस्तान बॅट हल्ल्याची तयारी करतालो, अदमास घेवंक पाकिस्तानाची 3 F-16 विमानां भारताच्या हद्दीत घुसली, मात भारताचे एअर डिफेन्स ती पार करूंक शकली ना। शिमेचेर उक्त्या सुवातेर मिसायल वडोवन फुज्यो, तातूंतलेच एका F-16 विमानाक लामा व्हॅली वाठारांत भारतीय वायुसेनेन POKत घुसून वडयले, मात हे कारवायेंत भारतान MiG-21 वगडायले। भारताचे 2 पायलट आपल्या ताब्यात आसा म्हूण पाकिस्तान दावो करता, भारत म्हणटा 1 पायलट बेपत्ता आसा। तातूंतच एअर डिफेन्साचेर आशिल्ले भारताचे Mi-17 चॉपर बडगामांत पडले। खराब हवामान तशेंच तंत्रीक बिगाडाक लागून हे चॉपर पडला म्हूण कळटा। चॉपरांत 4-5 जाण आशिल्ले, पायलटां बरोबर तेवूय गेले म्हूण कळटा। भारतान POKतल्या दहशतवाद्यांक टार्गेट केल्ले, पाकिस्तानान भारताची मिलिटरी इन्स्टॉलेशन्स आनी सेनेक टार्गेट करपाचो यत्न केलो, ताचेर भारताची पाकिस्तानाक जाप ही।
मुझे याद है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। अभी मैं प्लेन में था, उसकी तहकीकात की जाएगी। मोटी बात आप इस बात समझिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है जिसमें भारत ने आतंकवादी गतिविधियों और उनके केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की। धन्यवाद। दहशतवादाक लागून आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सध्या पाकिस्तान एकटो पडला। वेळ प्रसंगाक चीन सुद्धा बरोबर ना। इतले मजगती पुराय भारतात अलर्ट। जम्मू काश्मीर धरून पंजाब ते पुराय पश्चिमी दर्यादेगेर आनी शारांनी हाय अलर्ट दिला। सेना, वायुदळ आनी नौदळूय पाकिस्तानाचे सागरी हद्दी मेरेन वचून तयारीत रावला। हे फाटभुंयेर सकाळी प्रधानमंत्री आनी रक्षा मंत्र्याच्यो NSA, IB, रॉ तशेंच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारा बरोबर तिनूय सेना मुखेल्यांबरोबर बसका जाल्यो। ते शिवाय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान BSF, CRPF आनी CISFचे DGM बरोबर अंतर्गत सुरक्षेचेर बसका घेतली। भारताचे नागरी वाठारांनी घुसप पाकिस्तानाक शक्य ना, इतले भारताचे एअर डिफेन्स पक्के जाला। ताका लागून सध्या भारताची सेना आनी F-16ची फक्त LOCचेर यत्न चल्ल्यात। पंजाब आनी जम्मू काश्मीरात फ्लायटी रद्द करून एअरपोर्ट अलर्ट दवरल्यात। पाकिस्तानातूय सगळ्याक नागरी विमान उड्डाणां बंद केल्यात। 2 मिनटां भितर हवाई उड्डाणाक तयार रावपाचो अलर्ट भारतान फायटर पायलटांक दिला। दोनूय देशांनी इंटरनॅशनल फ्लायटींचे रूट बदलल्यात। दोनूय देशांमदली भूंय आनी रेल्वे येरादारी बंद जाल्या। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ISI आनी जैशान भारतांतल्या स्लीपर सेलाक दहशतवादी हल्ले वडोवन करो वा मरोचो उलो मारला। तातूंतच गोंयचो विमानतळ धरून संवेदनशील उद्देगीक सुवाती, गर्दीच्यो सुवाती, पुलीस आनी कोस्ट गार्डाक अलर्ट आयला। सेक्युरिटी आनी गस्तीचेर आशिल्ल्या पुलीस ऑफिसर आनी स्टाफा कडच्यान कसलोच घाळपणा उपकारना म्हूण गोंय पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान अलर्ट। पाकिस्तानान आतां भारता कडेन चर्चेची भाशा सुरू केल्या खरी, मात तणाव दोनूय वटेन तस्सो आसा। आता फुडले कांय दीस जवान धरून दरेक भारतीया खातीर रात्र वैऱ्याची आहे, जागते रहो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 40 CRPF जवानांचो जीव घेवपी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचेर काँग्रेसीक दुबाव। हल्लो दहशतवादी जाल्यार दहशतवाद्याची बॉडी खंय काय म्हूण काँग्रेसीचो निरीक्षक चेल्ला कुमाराचो मिडियाक प्रस्न। एका पत्रकारान विचारिल्ल्या उपरांत ह्या प्रस्नाचेर काँग्रेसीची तिरकट जाप। मोदी शहाचेर दुबाव। दोगूय खंय राजकारण करूंक खंयचेय थराक वचपी। मोदी खंय सुरक्षा दळांक वापरता। दहशतवादी हल्ल्याचेर काँग्रेसीचे प्रस्नचिन्ह। पाकिस्तानाक मसालो। 14 फेब्रुवाराक पुलवामा CRPFच्या ताफ्याचेर दहशतवादी हल्लो जालो। 42 जवान शहीद झाले। स्वतः जैश-ए मोहम्मदाच्या मुखेल्यान ताच्याच दहशतवाद्यांनी फिदाईन हल्लो केलो म्हूण जाहीरूय केले। मात काँग्रेसीक तो दहशतवादी हल्लो म्हणपाचेरूय दुबाव। काँग्रेस आशिल्ली तशी राजकी मोडात। दुबाव प्रधानमंत्री मोदी आणि BJPचो अध्यक्ष अमित शहाचेर। गोयच्या ह्या रिपोर्टराचो पयली प्रश्न आयकात आणि ताचेर काँग्रेसीची ही जाप। Sir, you said that BJP for short-term political gain, they are misusing institutions of the country. So, do you also think they are misusing institutions like army for their own political gain? Yes, people are thinking so. Now, this man will go to any extent because someone, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi and Amit Shah together, both combination together. Even recently, some video clipping has come out openly. Even the Gotra incident was planted by BJP itself like that. Still recently someone has told also. From their own man. It is not from the Congress or from any other political party. From the BJP circle. Recently someone has told, I am not able to recall the name now, but someone has come out very clearly that it is that Gotra incident is done, manipulated and orchestrated by the BJP like that. So if it is so, why not this पुलवामा इन्सिडेंट ऑल्सो। चेल्ला कुमारान सुरुवात केली गोद्रा वेल्यान। नेमकी नावा ना पूण विषय मोदी मेरेन पावयलो। ते पळयल्यार मोदी आनी शाह खंय वेंचणुके खातीर खंयच्याय थरार वचूंक शकतात।
दहशतवादी जैश आणि मसूद अझहरुल्लाह कडे जेलची उतरा ऐकात. This man will go to any extent. Mr. Narendra Modi and Amit Shah together, both combination together. पुलवामा हल्लो करपी जैशान स्वतः जाहीर करू नये पुलवामा हल्ल्यातल्या दहशतवाद्याची बॉडी खय काय म्हणून काँग्रेसीक दुबाव भारताच्या प्रधानमंत्र्याचेर. They have identified all the Jawan's body. Where is the terrorist body? Till now they could not able to show to the people. So he is not a public representative. He is not a public leader. This man will go to any extent. एकेवटेन दहशतवादा आड कारवाये वेल्यान गेर्राची परिस्थिती उपरासल्या असताना पाकिस्तानी सरकार आणि चॅनलांक काँग्रेसीचो आयतो मसालो. चिल्ला कुमाराच्या स्टेटमेंटा उपरांत बीजेपीन पणजे काँग्रेस हाऊसाचेर मोर्चा काढलो. चेल्ला कुमार सुटला. राहुल गांधीन ताका देवोवचो. बाब चेल्ला कुमार हेणे आज आपली जसो मनीस तकलेन सुटलो की उलयता मेंटली डिझायन जाल्ल्या भशेन आनी हांव मागणी करता राहुल गांधी कडेन ते कापासतात आसल्यार हेणे चेल्ला कुमाराक राष्ट्रीय कार्यकारिणींतल्यान आनी सचिव पदांतल्यान काडून उचलून आनी दाखोवन दिवचें आपूण मी राष्ट्रभक्त आसा म्हणून. Are you now asking for proof that our soldiers were martyred in Pulwama? Why is it that the Congress party is again and again singing the Pakistani tune, earlier asking for proof of surgical strike earlier, and today raising doubts over the martyrdom of our brave soldiers? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाच्या इश्यूचेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान काँग्रेस आमदार आनी गोंयकारांची खंय माफी मागची. विरोधी पक्ष फुडारी आसतना पर्रीकारान फक्त राजकारण करूंक मायनिंगात भ्रष्टाचार जाला म्हूण विशय तापयलो आनी लोकांक पेजेक लायले म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकार भ्रष्ट म्हूण तेन्ना राष्ट्रपती मेरेन वचपी पर्रीकारान खंय तांकां सरकारात आनी पक्षातूय घेवन वेंग मारली. आमी स्ट्रॉंगली काँग्रेस पार्टी मागतात मनोहर पर्रीकर बाबा कडेन, आयज तरी तूं खरें कितें तें हाजेर क्लियरली सांग. तुजे खातीर मायनिंग बंद जालें 2012 तूं एडमीट करता मायनिंग आपणें बंद केलें म्हणून, कोर्टान बंद केलें ना म्हणून. सगळ्या लोकांची माफी माग, खास करून जे मायनिंगाची इफेक्ट जाल्ले आसात आनी जे उपाशी आसात तेंची. काँग्रेस पक्षाची तुवें माफी मागपाक जाय. आमचे जितले आमदार हल्ल्याक तुजे खातीर तुवें रॉंग इन्फॉर्मेशन लोकांक घालून त्या आमदारांची तुवें माफी मागपाक जाय. आनी आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री जे तुवें चेद्रीत हन केलें सारकें, तेजे फॅमिलीक नाहक त्रास केले ह्या हेचेर, तेजे बद्दल एक वायट इम्प्रेशन तुवें लोकां भितर क्रिएट केलें रॉंग इन्फॉर्मेशनाच्या बेजीचेर. ताची आनी ताच्या कुटुंबियाची माफी माग. विचारपाक सोदतात की जेंची नांवां आसात त्या पार्टीक आसात, काही इलेक्शन आतां लडोवपाचें आसात, ते लेटर बी एमेंड केलें काय कितें? त्या लोकांची नांवां आतां काडलीं काय कितें ते हेजे वयल्यान? की राष्ट्रपतीक जे लेटर दिलां तेतूंत भितर तेंची नांवां आसात. काही तेंचे आतां जे त्या टायमार काँग्रेसचे आतां हे गेल्ले आहा ते ह्या इश्यूचेर सगळ्यांत चड सफर हांव जाला. म्हाका कितले त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाला. हांव सदां म्हणटा की देव म्हजे फाटल्यान आशिल्लो म्हणून हांव सही सलामत वाचलो. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट पळय आहा, हो रिपोर्ट जर तुमी वाचून पळय जाल्यार शाह कमिशनान सकयल एक लायन घाल्या, ऑल दीज फिगर्स आर प्रोविजनल, दे हॅव टू बी व्हेरीफायड. हो स्टेटमेंट पयलीं 35,000 बी म्हणजे पयलीं तें जर सारकें व्हेरीफाय केल्लें जाल्यारच कदाचित तें लक्षांत येता आशिल्लें की तांणी जो स्टेटमेंट केला ताका कांय अर्थ ना. आतां ते म्हणटा की GPS सर्वे करतकीर देन दे रियलायज दॅट इट हॅज नॉट नो मिनींग, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी, असो तांचो रिप्लाय आहा. So now, if you have any ethics in your political career, I request you come out openly and ask for a public apology.
2 मार्चसावन गोंयांत किंग मोमोची राजवट. टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकारान कार्नावालाचे शेड्यूल जाहीर केले. शेनवारा 2 मार्चसावन गोंयांत शारांनी कार्नावालाचे परेड. टुरिझम खात्यान गोंयभर फ्लोट परेड आनी कार्यावळी दवरल्यात. पणजे सावन कार्नावाल सुरू. इनामाय पेजात दवरल्यात. 3 दीस गोंयांत खाओ पियो और मजा करो. ह्या फाटी कार्नावाल एकदम जोरात आनी बरो कार्नावाल आमी करपाक सोदतात. कारण आमी कार्नावाल वयल्यान गोंय नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर फेम आसा. हो 4 दीस अख्खो गोंय कार्नावालमय करपाक पळयतात आमी. आमी खर्च करतात पणजे असले सिटी भितरल्यान तशेंच काही हेजे भितर रोड सायड सगळी हेका आमी खर्च करतात. स्टेज आनी हें तें धरून कमीस 1 कोटी इन्फॉर्मेशन की आमकां इंडिया टुडे नंबर 2 मॅगझीन जे आतां इंडिया टुडेची तेजे भितर आमकां बेस्ट डेस्टिनेशन स्टेट फॉर टुरिझम म्हणून आमकां नांव मेळ्ळेलें आहा, एवॉर्ड मेळ्ळेलो आहा. For this Carnival of 2019, the foreign delegate, the Minister for Tourism from Zambia will be attending. आमी पणजे पूर्ण आतां सजोवपाची तयारी आमची चालू जाल्ल्या पूर्ण नेटान चालू आसा आमचे कार्नावाल सजोवपाचो. 2 तारखेर पणजे आसा, 3 तारखेर मडगांव आसा, 4 तारखेर फोंडा, तशेंच आमचे हांगा कुरचड्या आनी तशेंच आमचे वास्को आसा. 5 तारखेर मोरजी आनी हांगा हें आसा म्हापसा आसा. तर आमचो किंग मोमोचो फ्लोटूय आमी करता. किंग मोमोचो फ्लोट आमचो पळोवपाक 2 तारखेर लोकांनी येवचें आनी पळोवचें आनी आमचें डेकोरेशनूय पळोवचें. आमी केला पळय तो सेटअप लायला तोय पळोवचो लोकांनी. सन बंद जावन गेलो. पर्यटन मंत्री म्हणटा आदले देणे कशेंच सोडचे ना. पयशे दिवपाचे आसा ते आदल्या कंपनीन. वसुली खंय तांचे कडच्यान जातली. वसुली करतलेच आमी, रिकवर करतलेच. ते सनबर्नाचो पयसो म्हणटा आमी हाडटले. नाल सनबर्नाक म्हणटा परमिशन मेळपाना. हो सनबर्न क्लासीक नंबर 2 पण नंबर 1 आहा पळय तो तेका आमी कशेंच सोडपानात. आनी फुडें सुद्दां हे पयशे वसूल जाल्या शिवाय ते सनबर्न म्हणटा नांवूच आयकपाचें ना मागीर. सरकारान क्लेम केल्ल्या बिलाक सनबर्न आयोजकांनी अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार चॅलेंज दिल्या. केस 6 म्हयन्या भितर तडीक लावची म्हूण हायकोर्टान ऑथॉरिटीक ऑर्डर दिल्या. आदल्या आनी सध्याच्या देण्या घेण्यात ईडीएम आयोजकां कडच्यान सरकाराचे पदरांत कितले पडटा ते अपिलेट ऑथॉरिटीच्या निकालाचेर थारतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. काँग्रेसीची हसीबा आमीन राजकीय व्हॉट्सॲप ग्रुप चलयता. तातूंत 4-5 पाकिस्तानी आसात आनी ते पाकिस्तानी खंय भारताच्या प्रधानमंत्र्याची फकाणां मारतात. बीजेपीची राष्ट्रीय म्हणयारी मीनाक्षी लेखीचो आरोप. ती गोंयांत बीजेपी युवा मोर्चाच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करताली. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान तिचो निशेध केलो. गिरीश म्हणटा तिका कोणे तरी ग्रुपार ॲड केल्या. हसीबा एडमिनूय न्ही. हसीबा अमीन नाम की एक महिला है. वो NSUI की पूर्व में अध्यक्ष थी. वो अभी नेशनल सोशल मीडिया की कन्वीनर है. नेशनल सोशल मीडिया टीम जो कांग्रेस की है उनके इशारे पर एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है इंडिया पॉलिटिकल नेटवर्क. व्हाट्सएप ग्रुप है. पॉलिटिकल ग्रुप के अंदर जो कि कांग्रेस पार्टी के लोग चलाते हैं उसमें 5-6 पाकिस्तानियों का मौजूद होना जो लगातार आपके चुने हुए प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हो या उन सब चीजों में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि इस देश का मामला है. मीनाक्षी लेखी तशी फेमस आसा बेजबाबदार स्टेटमेंट करपाक. NSY काम करताले तेन्ना कॉन्टॅक्ट देशभर खूब लोकां कडेन येता. तेजो नंबर पब्लीक डोमेन आसा. तुका कोणीय ॲड करपाक शकता खंयच्याय ग्रुपान. काल ते सांगता की तेजे ग्रुपान पाकिस्तानाचे प्रो पाकिस्तानाचे हे दिवपी त्या ग्रुपान आसा आनी ते कशें आसा कळून हें केलां. सपोज तिणी जर हें केल्लें आसा बीजेपीक हांव चॅलेंज करता, मीनाक्षीक लेखीक चॅलेंज करता. तुमी थंय तेजेर कंप्लेन फायल जावपाक जाय आशिल्ली, तेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें, जाय जाल्यार कोर्टान तुमी वचपाक जाय आशिल्लें. बेश्टें येता एक फ्लायींग स्टेटमेंट करता आनी वयता. आय मेक अ स्टेटमेंट विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ज्या ग्रुपाचो ते उल्लेख करता तो ग्रुप हसीबा अमीनान तयार केल्लो ना तर तेजे ते एडमीन आसा. गेल्ले मॅचीत बंगळुरू FC आड हरिल्ल्यान ब्रेस्तारा FC गोवाक ISLात दुसरी सुवात जोडपाक चेन्नईन FC आड जिखचें पडटलें. दुसरी सुवात मेळ्ळ्यार सेमीफायनलीचो दुसरो पावंडो होम ग्राउंडार खेळपाची एडवांटेज मेळपाचें टार्गेट सर्जिओ लोबेरान टीमी मुखार दवरला. दुसरे वाटेन मूळच्या पोझिशनाचेर आशिल्ल्या चेन्नई मुखार ISLातली सगळ्यांत कमी पॉयंट टॅलींतल्यान वयर सरपाचें टार्गेट म्हणटा कोच जॉन ग्रेगरी.
casa creo que es un factor importante a tener en cuenta. We are approaching the game in the way that we are playing to get to play the second leg of the semi-final at home, and I think that is a key factor in the playoffs. Por lo tanto, mañana la única idea que tengo en la cabeza es intentar ganar el partido para asegurar ese segundo puesto. So therefore, the only idea I have on mind is try to get that victory tomorrow to seal that second place. And without any question, I think that they're the favourites to win this championship this year. Tomorrow, the team will have the lowest points tally, and that would be a dubious record for Chennai FC. So does that also give your boys more motivation for tomorrow's game? Yeah, I mean, no one likes to have that kind of a reference put against their team. So obviously, I'll be pleased if we can manage to win tomorrow night. ह्या बुलेटिनाक सोंपतय खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.